अर्बन डेव्हलपमेंटाची तुम्ही मिटींग घेतली, कितें आसले विषय? आयज आमी सगळे आमचे सेक्रेटरी अर्बन डेव्हलपमेंट वर्माजी आणि आमचे डायरेक्टर पिलणकर, आमचो इंजिनियर मुन्ना आणि बाकी सगळे सीओचे आम्ही आयज मिटींग घेतलेली कित्याक रिव्ह्यू ऑफ द डिपार्टमेंट आणि त्याचबरोबर सेक्रेटरीन काय गोष्टी मार्गदर्शन केल्ले आसा, त्याचबरोबर स्ट्रीमलायनिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपालिटीज, टेकिंग इन टू कन्सिडरेशन ऑल द रूल्स रेग्युलेशन न्यू जे कितें सर्क्युलर येता गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, कशे पयशे यूज करपाचे, कितें यूज करपाचे, ह्यो सगळ्यो गोष्टीचेर चर्चा जाल्ली आसा. आनी एक मिटींग आमी दवरतले विथ ऑल द चेअरपर्सन, म्हणजे चेअरपर्सनाचे कितें व्यू आहा, तांकां अडचण खंय येता, तांकां खंय आमी मदत करूं शकता. त्याचबरोबर आमी फॉगिंगाचे तेन्ना विशय आयल्लो तेन्ना आमी तांकां एडिशनल वर्कर घेवपाक आमी ऑलरेडी डीएमएक सांगलेले आसा, प्लस तांकां फॉगिंग मशीन्स आनी इतर काही गोष्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. त्याचबरोबर पयशे जे येतात ते कित्या खातीर वापरूंक जाय, कशे वापरूंक जाय. प्रोजेक्ट्स थोडे कडेन बांदल्या पण तेजे रेव्हेन्यू जनरेट आतां पर्यंत जावंक ना, म्हणून फंड युटिलायझेशन कशे दिवचे, ह्या सगळ्या गोष्टीचेर आमी एक फॉर्मॅट करून आमी दर म्हयन्याक आमचे सेक्रेटरी अर्बन डेव्हलपमेंट वर्माजी, हांव, आमचे डीएमए, आमी मिटींग आमी सीओचे घेतले दर म्हयने रिव्ह्यू दिवपाक. फंक्शनिंग आतां डेथ अँड बर्थ सर्टिफिकेट ते आतां ऑनलायन करून ऑलरेडी ते फुडले वीक पर्यंत ते ऑनलायन जातले. त्याचबरोबर ट्रेड लायसन्स आमी ऑनलायन केल्ले आसा. ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमकां आमी जे करता आणि आम्ही इज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या माध्यमांतल्यान लोकांक जे आम्ही बेनिफीट पावू शकता. आणि देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचे अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर बी खूप भर आहा, रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर बी भर आहा, पण त्याचबरोबर हे सगळ्या गोष्टीचेर ते रिव्ह्यू टायम टू टायम घेत असता. आणि म्हणूनच आमकां एक वेगळ्या तरेन पावलां फुडें घेवंक जाय. इवन सीसीपीचे कितें विशय आसा, आमचे मेयरान जायते विशय मांडल्या, त्यो विशय फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. माडबागोवा दाजी सरकारान जायते विशय मांडल्या, संकल्प आंबोडकरान मांडल्या, त्यो विशय फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. त्याचबरोबर कुडचोरे आमचे निलेश काब्राल म्युनिसिपालिटीचे तेंचे विशय, तेंचे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स, ह्यो सगळ्या गोष्टी खातीर रॅशनलायझेशन ऑफ फंड्स आनी आमी कशे फंड आमकां जी सुदांतल्यान आमकां येवं शकता, तेजो वापर आमी कशो करूं शकता. आमचे प्रत्येक आमदार प्रत्येक म्युनिसिपालिटीच्या क्षेत्रांत आनी लोकल बॉडी कॉन्फिडन्सान घेवन ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमकां फुडें व्हरूंक जाय. त्याचबरोबर ऑडिटेड बॅलन्स शीट आमी तांकां सांगला बाय नेक्स्ट 30 days दे शूड कंप्लीट, कारण विदाउट ऑडिटेड बॅलन्स अंडर 15 फायनान्स कमिशनान ते सर्क्युलर आयिल्ले आसा की तुम्ही ऑडिटेड बॅलन्स शीट दिवपाची गरज आहे. खूप कडेन पेंडन्सी आहा, ह्यो सगळे कंप्लीट केल्यारूच आमी फंड रिलीज करूंक पावतले. आमकां खंय ना खंय विचार करचो पडटलो की अर्बन प्लॅनिंगच्या दृश्टिकोनात आमी ब्युटिफिकेशन फक्त टायल्स आणि पेवर लायले म्हणून आमी ब्युटिफिकेशन म्हणू शकना. बायोडायव्हर्सिटीचे प्लॅनर्स आहात, तरेतरेचे प्लॅनर इन्कॉर्पोरेट करून यांच्या माध्यमांतल्यान आमकां योग्य तरेची एक टाउनशीप डेव्हलप करूंक जाय. अर्बन प्लॅनिंगाचेर भर दिवंक जाय जाल्यार अर्बन प्लॅनिंग हे आमकां जायच आणि बऱ्यापैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. हांव म्हणना की आमचे कडेन इतले फंड आहा सगळ्या गोष्टी करपाक, पण जे कितें आमी करता एक वेगळ्या तरेचो प्रोफेशनल टच अँड टेकिंग. हांवें परत एकदा सांगता की आमचे सगळे चेअरपर्सन अँड काउन्सिलरांची त्यांचे वेगवेगळे मिटींग आमी घेतले. चेअरपर्सनाक पयलीं आमी मिटींग घेतले विथ द सीओ आणि सेक्रेटरी आमचे वर्माजी आणि हांव, आणि त्याचबरोबर मंथली आमी ह्या तरेचे मिटींग आमी घेवपाचे ठरयल्ले आसा. ते प्लास्टिकाचो जो कॅम्पेन जे आमी बॅन केल्ले आसा केंद्र सरकारान, ते अवेरनेस कॅम्पेन बी सगळीकडे करपाक म्युनिसिपालिटीक आमी 1-3 दिसां भितर आमकां एक प्लॅन दित म्हणून सांगले. अवेरनेस कॅम्पेन तुमी तुमचे अर्बन एरियान तुमी करा आणि ह्याच तरेन आमकां पावलां घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय. मोस्ट ऑफ द टायम जे म्युनिसिपालिटीचे यूसी मेळना तुमकां, ते आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की युटिलायझेशन सर्टिफिकेट मेळोंक नाल्यार पयशे आमी फुडलो इन्स्टॉलमेंट दिवपाक मुश्कील जातलें. आणि खुबशे म्युनिसिपालिटी रेव्हेन्यू जनरेट करना त्यांचोच खर्च. सगळे म्युनिसिपालिटीक प्रोजेक्ट दितना आमकां कितले तुमी रेव्हेन्यू जनरेट करू शकता ह्या प्रोजेक्टांतल्यान ते डिटेल आमकां एटलीस्ट ब्रीफ तेजे घालून दिवपाची गरज आहा म्हणून सांगलेलें आसा. आणि हेजो अर्थ ना की इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक आमी पयशे दिवचे ना, पूण कितें आमकां बी कळोंक जाय. आणि खुबशे कडेन प्रोजेक्ट तयार जाल्ले आसा पण तेजे काय ऑप्शनिंगूच जावंक ना. हे सगळे गोष्टीचेर एक ऑडिट घालपाचें आमी ठरयल्लें आसा. म्हणजे ऑडिट म्हणजे बाबा खंय खंयचे म्युनिसिपालिटी उपयोग तरी जावंक जाय जनतेक. ओके, हेजे पणजेचे स्मार्ट सिटी वा अमृत मिशन जे आहा पळय ते तुमच्या डिपार्टमेंटा अंडर. स्मार्ट सिटी आमी नोडल डिपार्टमेंट, पण स्मार्ट सिटीचे इम्प्लिमेंटेशन जाता एक वेगळे बॉडी आहा तेजे थ्रू जाता. डिस्कशन सीसीपी खातीर ना, तेजे डिस्कशन सीसीपीचे जे कितें विशय आहा तेंचो सीओ आयिल्लो, तेंचे कडेन चर्चा केल्या. जे मेयरान जे रिक्वेस्ट केल्ले आसा ते प्रोसेस करपाक आनी इन्स्ट्रक्शन दिले. आनी तुमी कोविडा खातीर म्युनिसिपल इन्वॉल्व करपाक काय हरकत ना. म्युनिसिपालिटी लेवलार इवन जर तांकां बॉडीक जर दिसता की आमचे खंय मदत लागली हेल्थ डिपार्टमेंटाची, ते आमी मदत करता.